चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इस्तानो आयच्या मणकामुतें कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयज ह्या खिणांत म्हजे बरोबर ओलाव फेर्नांडीस आसा. ताचें आतांच तुमी संगीत आयकलां. म्हणजे ताणें देवाक आर्गां दिवन ह्या कार्यावळीक सुरवात केल्या. ओलाव बाब आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो येवकार. देव बरें करूं तुका देवतोन बाब. खरेंच खूब बरें दिसता कारण फाटले साबार दीस हांव ह्या युकेच्या देसांत आसा आनी हांगासर हांवें पळयलां की जायत्या तियात्रांनी जायत्यो ज्यो कार्यावळी जातात हातूंत ओलाव आमकां दिश्टी पडटा. तो ताजो सॅक्सोफोन घेवन बरोबरच्या बरोबर तो आपलें संगीत वाजयता. आनीक थोडे दीस फाटीं एके कार्यावळीक आमचे गोंयचे फामाद सिंगर लोना एके कार्यावळींत आसलें आनीक ताका आमचो ओलाव संगीत वाजतालो. म्हणटच ओलाव बाब ह्या आदीं असल्या महान कलाकाराक तुका संगीत दिवंक चान्स पडलेलो? सांगपाचें म्हणल्यार त्या दिसा हांवूय नर्वस. हांव सारको भिलोलो कित्याक माय फर्स्ट एक्सपिरियन्स लायक लोनाच्या बारा वाजोवप म्हणल्यार लायक म्हाका फर्स्ट टायम आनी ती ऑपॉर्च्युनिटी म्हळ्यार लायक हांव नको लायक हांव ब्लेस्ड असो आनी तेजे बारा वाजोवपाक म्हणल्यार लायक चड हुशार जालो. आनी तेजे बारा ते धाकटो आसतना तेजे आयकतालो कांतारां तेजे बारा वाजोवपाक पयले पावट म्हळ्यार हांव चड खुशाल चड बरें दिसलें. आनीक जेन्ना ते कांतारां म्हणटाले तुमी संगीत वाजताले आनीक हजारांनी लोक थंय आसलो सो लोकांचो बोवाळ आनीक किंवच्यो उयेली विसली हाचेर तुजी उर्बा खंय पावली? हय ती लायक म्हजें फर्स्ट एक्सपिरियन्स म्हणल्यार पयलो हांव स्टेजीर चडटा लोकांक पळोवन हांव भिलो. सुमार 10,000 मायजूच लोक. हांव भिलो मातशें. पयलीं फर्स्ट 2 सोंगां जालीं मागीर मातशें कॉन्फिडन्स येयलें. ओके फायन म्हणलें आनी बरें जाता आनी मातशी उमेद येयली वाजोवपाक. तेच बरोबर ओलाव आमी म्हणजे जे नामनेचे कांतोरिस्ट आसात तांचेरूच धांवती नदर मारता आसतना थोडे दीस पयलीं आनिकूय कोणाच्या बरोबर तुका कोणाची कांतारां वाजोवंक मेवली? हय हालींच आमचो गोंयचो फामाद ओलाव सिंगर तोय UK येयल्लो. तेजे बारा आमी वाजयलें. तेज्या बाराकूय आनी वाजोवन आनीक खूब बरें दिसलें. जेन्ना ओलाव कांतारां म्हणटा आसतना लोकां मदें येतालो तेन्ना तुका कितें भोगतालें? हय तेजें समथींग डिफरंट. तो बरो क्रावडाक बरो एंटरटेन करता. आपूण सकयल वचून क्रावडा बरो इंटरेक्ट जाता. लोकूय बरो ताका सपोर्ट करता. ही वॉज गूड. बरो जालें तेजें. आनी कोणाची कांतारां वाजयलीं? ते दिसाक सद्याक हांवें फकत ओलावाक वाजयलें हिंगा लोनाक आनी हिंगा थोडे बारीक कोणाक कशें वाजयता किबोर्डार पासून थोडे हें करता कंपनी. ओलाव बाब तो ओलाव आनीक तूं ओलाव. हय तो व्हडलो हिरो मागोसो. म्हणजे ताणें तुका बरोच वाखाणला कारण जे भशेन ताच्या मनान आसलें तसलेंच संगीत तुवें ताका दिलें. म्हणजे तुजे बरोबर आनिकूय दुसरे आसले तांची नांवां? आमी बरोबर हांव सॅक्सोफोन ट्रम्पेटीक एडन आहलो
ट्रम्पेट मागीर फ्रॅम्पटन किबोर्डी सारको आनी लिरोय आहलो ड्रमर आनी बेज डॉमिनीक बेस गिटार या म्हणटच तुमचें कॉम्बिनेशन एकदम बरें जातालें. हय बरें जालें हय. तर तुवें तुजें हें शिकप केन्नाच्यान सुरवात केली? बिफोर आय फॉरगेट इवन त्या शोवाक डेल्सी आहलें ट्रम्पेटर UK तें चेडूं बरें वाजयलें तेणें तेंच्या बारा वाजोवपाकूय म्हाकाय बरें दिसलें सामकी सगळीं यंग टॅलंट म्हणल्यार म्हाका उमेद दिसली तेंच्या बारा वाजोवपाक डेल्सीकूय बीन थँक्यू इल्लें म्हणून. आतां हें जें संगीत आसा हें संगीत तुवें केन्नाच्यान आपणायलें? संगीत म्हणल्यार हांव इस्कॉलांत आहलो तेन्ना इस्कॉलांत किबोर्ड शिकतालो. इस्कॉलांत आमकां शिकयतालो सर सिप्रियन चांदोरचो. तेचे फुड्यान हांव किबोर्ड शिकलो इस्कॉलांत. मागीर आमकां मेयाक हॉलिडेज पडटाल्यो तेन्ना हांव सेंटाक्रूज वयतालो मामाच्या थिंगा आनी थिंगा म्हजो ग्रॅन्डफादर सेबास्टियन आराऊज तो हालीं सोंपला 2 वर्सां हालीं. सो तो भुरग्यांक शिकयतालो. सो तेजे बरोबर तो आमकांय बस म्हणटालो बेश्टें बस आनी तो भुरग्यांक किबोर्ड वायलीन ट्रम्पेट सगळे इंस्ट्रुमेंट शिकयतालो. हांवूय बसतालो थिंगा. तो म्हाका बस सोल्फा शीक म्हणटालो आनी तेन्ना हांव बेश्टो उमेदीन बसतालो. आनी मागीर म्हाका समोदा खंयची उमेद येयली आनी पयलीं सोल्फा मातशें तेणें दाखयलें मागीर म्हणलें म्हाका सॅक्सोफोन जाय. तो तुका जाय ते इंस्ट्रुमेंट वाजय म्हणटालो. हांवें म्हणलें म्हाका सॅक्सोफोन वाजोवपाक जाय. मागीर तो म्हणटा तूं वाजय आपणाचो. तेणें म्हाका आपलो सॅक्सोफोन दिलो. मागीर तुवें म्हजी सुरवात केली सॅक्सोफोनाक. सो बट मेन म्हाका किबोर्डाक आसतालें कित्याक परत इस्कॉलांत वतस परत म्युजीक क्लासीस आनी फकत किबोर्ड थिंगा. सो मागीर किबोर्डाक इंट्रस्ट चड जालो. मागीर सॅक्सोफोन उरलो थिंगा. मागीर आमी हॉलिडेजांत परतून मामा थिंगा गेलो म्हणटरी थंयसर सॅक्सोफोन. मागीर म्हाका सॅक्सोफोन चड आवडलो. मागीर तितून चड इंट्रस्ट केलो सॅक्सोफोनान. आतां हे सॉल्फेज ही सामकी गरजेची. आतां सॉल्फेज म्हटली की ताका जे स्टेप आसतात फर्स्ट सेकेंड थर्ड जावं ट्रम्पेटीक फर्स्ट सेकेंड ट्रम्पेट. सो तुजो आवडीचो सॅक्सोफोन त्या भायर आनी खंयचे इंस्ट्रुमेंट तूं वाजता? म्हाका सॅक्सोफोन तो मातसो फर्स्ट असो प्रेफरन्स म्हाका लायक जाता वाजोवपाक. हांव नकळो कित्याक तें आनी हांव किबोर्डूय वाजयता. किबोर्ड पासून म्हाका बरें दिसता वाजोवपाक. आतां ओलाबाब ह्या संगितांतल्यान कोणाच्यानय आपलें कॅरियर करूंक जाता? जाता म्हाका दिसता करूंक जाता. फकत तुका ती उर्बा आसूंक जाय आनी तुजो मातशें एफर्ट घालून हार्ड वर्क आनी प्रॅक्टीस जाता. सगळें इम्पॉसिबल कांय ना, सगळें जाता. तूं UK आयल्या उपरांत कितले वर्सां जालीं? हांव एक्चुली हालींच येयला फेब्रुवारीन थोड्या तेंपान. सो तेज्या पयलीं गोंयांत आहलो थिंगा वाजयताले. आतां हिंगा येयलो. म्हाका दिसलें म्हाका म्युजीक कॅरियर बंद जातलो म्हूण. बट ना, देवान म्हाका कितें प्लॅन केला तें हिंगा येवन म्हाका वाजोवपाक इतलें लोनाच्या बरें वाजोवपाक चान्स पडलो. थँकफूल एसो. पूण गोंयांत तूं कोणाक वाजतालो? गोंयांत चड हांव तियात्रानूय वाजयल्या थोडे जायते पिटर अशें जायते आनी तेंचे जायते तियात्र वाजयल्या जुनियर इगनाचे बीन. मागीर तियात्र सोडून हांव बँडान जॉयन जालो फिनिक्स बँड म्हणून. आमच्या थिंगा किबोर्ड वाजतालो. मागीर ते भायर हांवें सॅक्सोफोन स्टार्ट केलें हॉटेलांनी वाजपाक. मागीर सॅक्सोफोनाक इंट्रस्ट केलो. थिंगा आहलो वाजयले जायते. म्हणजे अर्निंग जाता बरें जाता हय. बरें जाता हय. म्हाका दिसता आमी आनीक एक संगिताचो पीस आयकुया आनी कार्यावळ मुखार व्हरुया. शुअर.
इश्टानो आतांच तुमी ताचो एक दुसरो पीस आयकला म्हणटच ताचो वावर ताची उमेद हांव ताचो ह्या संगिताचो मोग कितलो मेरेन ताका आसा हें ताच्या वाचपांतल्यान तुमकां समजलां आसतलें. ओला बाब आतां फेब्रुवारीन तूं UK आयल्या उपरांत म्हाका दिसता तुका सुसेग असो ना, कारण दर आयताराक ह्या गांवांत तियात्र जाल्यात जावं कितें कार्यावळी चालूच आसतात आनी आतां तूं लोकांच्या नदरेक पडला, सारकें? हय, हांव येयलो तेन्ना मातशें थोडो दिन पुरलो हिंगा, कित्याक लोकांक खबर ना येयला म्हणून. मागीर थोडे हिंगा म्युजिशियन फ्रेंड आहा तेणी म्हाका म्हणलें यो आपणा बारा या वाजोया, जॅम करया, ह्यो वाजयलें. सो हिंगा UK पासून थोडे जायते बँडा बराबर हांवें वाजयलें, जॅम अप केलें जायते ग्रुपां बराबर. सो म्हाकाय मातशी खुशालबाय लायक हॅप्पी जालो तेंचे बरा वाजोवन. सो जायते बँडा बराबर हिंगाय बी वाजयलें, लायक स्विंडन, वेमली, खंयसून जायते बँडा बराबर, ब्लू हेज, सेलेस्टियल्स म्हूण, पॉपकॉर्न मिक्स आनी अशें जायते बँडा बराबर अशें वाजयलें, बरें दिसलें. आनीक तियात्रांनी तियात्रांनी सद्याक आजून चान्स पडोंक ना, घडये पडोत. उमेद आहा वाजोवपाक तियात्रान. ओला बाब आतां बँड लिडर जायते फावटी ताका सगळी कांतारांची जावं कांत जे आसतात तांची सगळी मांडावळ करची पडटा, सगळी सोल्फेज बरोवची पडटा, सारकें? हय हय. मागीर आतां समज फकत ट्रम्पेट वाजयता तोच बँड लिडर आसता अशें ना, थोडे फावटी सॅक्सोफोन वाजयता तोवूय बँड लिडर जाता. आतां तुजी कितली पासून कापास्ताद आसा ही मांडावळ करूंक? सांगपाचें म्हणल्यार असलें लायक म्युजीक बरोवन फूल अरेंजमेंट केन्ना करूंक ना, घडये मुखार नको जातलें जाल्यार बट ट्राय करतलो हांव, म्हाका जाता तितलें बरें करूंक. हय, ट्राय. पूण आतां तूं जे सुवातेर वाजयलां ते सुवातेर तुका अशें नॅचरल वाजोवंक पडलां काय सोल्फेज? चडशें म्हजें नॅचरल वाजोवप, सोल्फेज म्हटलें जाता बट तितली ना म्हाका चड नॅचरल वाजोवपाक ची संवय आहा चड. पूण सोल्फेज शिकला? हय, शिकलो हांव थिंगा म्हज्या ग्रँडफादरा भशेन शिकला, ते भशेन तो सांगतालो सोल्फेज, आनी तो सदांच म्हणटालो सोल्फेज गरजेची, सोल्फेज पयलीं शीक म्हण. सो या बट म्हजो लायक नॅचरल चड वाजोवप, म्हाका आयकोन अशें वाजपाक बरें दिसता चड. म्हणजे खंयचें एक नवें कांतार आसा आनीक तें तुज्या मनान गेलें जाल्यार तूं ताचेर तयार जाता. हय हय हय, ते भशेन म्हाका सोल्फेज ना जाल्या पासून म्हाका आयकलें म्हणटरी वाजोवपाक डायरेक्ट आनी इजी पडटा. तशें सोल्फेज जाय अशी ना, आयकोन जाता आनी इजी पडटा. पूण थोडे फावटी जे म्युजिकल शो जातात तातूंत आमचे हे UK रावपी आमचे गोंयकार भाव भयणी जावं तियात्रिस्ट जावं कांतोरिस्ट आपलीं कांतारां म्हणटात, अशा वेळार तूं फकत आयकोन वाजयता काय सोल्फेज? सगळे टायमार जायना बट या सोल्फेजूय गरजेची. सो या इज अ मस्ट, सोल्फेजूय बीन जाय पडटा. सोल्फेज पळोवन वाजोवपाक, कित्याक एवरी टायम नॉट पॉसिबल. सो सोल्फेज पळोवन वाजोवपाक मातशें या. तुका हांवें पळयलां एक इव्हेंट जाला, त्या इव्हेंटाक तुजे बरोबर एक ड्रमर आनीक तूंच लीड सो घेतालो, म्हणजे खंयच्या एका कांताराक म्हाका उगडास ना सारको, बट खंय तरी वेमलीय तुका पळयलां हांवें आनीक स्विंडनूय पळयलां. हय, तो ओलावाचो शो तो. हय, आनी ते हितून पासून एडन आहलो, ताजोय सांगात आहलो म्हाका. सो दोगांयनी मेळून बरोबर आमी केलें वाजोवप. कारण तुका एडनाचोय फावो तितलो सांगात मेवता आसता. हय हय, एडन पासून बरो वाजयता, तेजोय सांगात बरो मेळ्ळो म्हाका. आतां आमी सॅक्सोफोन म्हणटात, सॅक्सोफोनाचो बेज कसो आसता म्हणजे तुवें सुरवातेक कितें शिकचें पडटा? पयलीं सोल्फेज गरजेची, ती हांव लायक आनीक शिकपाक जाय म्हाका बरी. आनी सोल्फेज जाणा जाल्यार तुका बऱ्याक पडटा, आनी इवन लायक कितें अशें तियात्रान बी वाजोवपाक सोल्फेज जाल्यार गरजेची. बेजीक शिकल्या उपरांत समज आतां म्हाका शिकोंक जाय आनी हांव बेजीक शिकलो, बेजीक शिकल्या उपरांत जे नोट्स आसतात, जे बुक्स आसतात, तांचेर म्हजें प्रॅक्टीस करून मुखार वचोंक जाता. हय, तुका कितले बुक्स मेळटा शिकपाक. ते सोल्फेज जालो म्हणटरी मागीर तुका ती सोल्फेज सॅक्सोफोनान वाजय, तूं मागीर वाजोवन तुका एक्सपिरियन्स मेळटा, तेजेरूच शिकप. आतां जे पीच आसतात,
जे पीच सॅक्सोफोनाचेर म्हणजे कॉम्बिनेशन ट्रम्पेटीचें आनी सॅक्सोफोनाचें कॉम्बिनेशन कशें आसता म्हणजे समज जो नोट म्हणया डी जाल्यार सॅक्सोफोनाचेर खंयचो ट्रम्पेटीक डी जाल्यार अल्टो सॅक्सोफोन म्हाका ए टेनराकूय डिफरंट जाता टेनर डिफरंट कीज आल्टो सेपरेट डिफरंट आनी सुप्रानो सॅक्सोफोन डिफरंट आनी चडशे तियात्रान बी ट्रम्पेट फर्स्ट वाजयता आनी सॅक्सोफोन सेकंड्स ताका हार्मोनी दिता एकोबा दोनी कॉम्बिनेशन आयकपाक बरें दिसता. आतां हांवें थोडे दीस पयलीं नवीं इन्स्ट्रुमेंटां पळयल्यात ताचेर आल्टो आनीक टेनर प्लस सोप्रानो हे 2-3 भाशेचे सावंड येतात. एक तुका सांगतलो जाल्यार म्हाका दिसता आर्मान असलो इन्स्ट्रुमेंट सुप्रानो वाजयता पूण तेजेर ते टोन चेंज करूंक जातात हय जाता हय सुप्रानो पासून बरो इन्स्ट्रुमेंट हय तेजेर पासून म्हाका घेवपाक जाय मे बी या बरो इन्स्ट्रुमेंट हय. म्हणजे तुजें ह्या सॅक्सोफोनांतल्यान खंय मेरेन वचपाची तयारी आसा? सद्याक गोंयासून हिंगा पावला लोनाबारा पावला पळोवया खंय पावता तो. पूण तुजो खरेंच एक्सायटमेंट वाडलो काय तसोच आहा असो दिसता काय मातसो एक स्टेप मुखार? मातशें बरें दिसलें लोनाबारा ना बायताचे बारा वाजोवन कित्याक ही ऑपॉर्च्युनिटी लायक हांवें केन्ना हांवें एक्चुली चिंतूंक ना लायक तेजे बारा वाजोवपाक मेळटलें म्हूण बट फ्रॅम्पटनान सांगलें अशें वाजोवया तशें बरें हांव लायक खुशाल जालो फ्रॅम्पटनाकूय थँक्यू आनी एडनाक पासून बरें दिसलें तेजे वाजोवन लायक डिफरंट एक्सपिरियन्स. ओला बाब आमच्या ऑडियन्साक एक देखणी पीस वाजयतलो? वाजोवया फुलोय मांडो वाजोवया. ओला बाब एक हत्यार जे आमी आयज वापरता जे आयज तूं सॅक्सोफोन वापरता हाचो कितलो कुयदाद घेवचो पडटा? कुयदाद म्हणजे इन्स्ट्रुमेंटाक सगळे आपणा कॅर घेतले सो इवन आफ्टर वाजवले उपरांत लायक सगळे असो पुसून पासून जायते कॅर घेता आपल्या इन्स्ट्रुमेंटाचे आनी सांगपाक नाका सगळे इन्स्ट्रुमेंट घेतले कॅर. तूं कितलो वेळ प्रॅक्टीस करता? प्रॅक्टीस म्हणल्यार ह्या पयलो हांव शिकतालो तेन्ना करताले 1-2 वरां जातालीं प्रॅक्टीस मागीर पयलें स्टार्टींग दिसतालें कितलो गो प्रॅक्टीस कितलो गो मागीर प्रॅक्टीस करून टायम गम ना आसलो रोखडी 2-3 वरां जातालीं प्रॅक्टीस जाता म्हणल्यार. आनीक आयज जायते भुरगे सॅक्सोफोन जावं ट्रम्पेट शिकतात जावं दुसरी इन्स्ट्रुमेंटां शिकतात तर ताणें कितें कॅर घेवपाची गरज आसा? खंयचें म्हणजे कशें ताणें ह्या म्युजिकांत मुखार वचपाचें आहा? एक मिस्त्री मेळलो जो तुका शिकयता पूण तुजो एफर्ट कितलो दिवपाची गरज आसा? लायक शिकपाक म्हळ्यार नॅचरल अशें कोणाक उमेद आसल्या किंवा वयतलो तुका कोणूय गायड करतले कोण जायते आहा तांकां गायड करपाक किंवा लायक युट्यूबार पासून तुका जायते मेळता बट तुका मेन म्हणल्यार प्रॅक्टीस तुजो टायम डेडिकेशन
तें गरजेचें करप. आतां समज एक कोणेंय तुका आपयलो एक 10 वरांचेर आमी रिहर्सल दवरल्या आनी 10 वरांचेर तुका पाव म्हटलो जाल्यार तूं त्याच टायमाक पावता काय एक वर लेट? टायमार पावप गरजेचें आसता म्हाका, गरजेचें टायमार पावप. म्हणजे पंच्युअल? हय, हॅव टू बी पंच्युअल. या म्हणजे तातूंतल्यान जायतें बरेंपण आसता कारण तुका जे दुसरे संगीतकार आसात तांचे बरोबर तुका उलोवन जावं तुजें सेटअप करपाक असो कितें ताचो फायदो जाता? हय, टायमार पावले म्हणटकीर सगल्यांक बरें जाता न्हू. लायक एकटो उरलो जाल्यार सगल्यांचो टायम वेस्ट जाता. बेश्टे डिले जाले वयल्यान लेट काबार जालें. सो टायमार जाता तितलें आनी बरें. आयज पासून तुवें वाजयल्यान तितूंत कोणाचीं कांतारां वाजोवंक तुका बरें दिसलीं? म्हाका हांव नको लोनाचें कांतार येयलें मदीं वाजोवपाक. सो लोनाचें हांव आयकतालो कांतरां जायतीं आनी तेचीं लायक तुवें केन्ना चिंतूंक ना की आपण ताका संगीत दितलो? हय, दिवंक संगीत क्रिस पेरीन दिलां आमी फकत वाजयलां तेजें. हय, बट आयकोन तेजी आनी अशें वाजोवप म्हणल्यार खूब बरें दिसता. म्हणजे ह्या पासत तुमी कितले दीस आदीं प्रॅक्टीस बी केली? प्रॅक्टीस म्हणजे आमकां तेणी लोना खंयची कांतार म्हणटली तें आमकां धाडलोली. सो एडनान म्हाका ते फर्स्ट बरोवन ते नोट्स सारके धाडले. हांवें ते मागीर सेकंड्स बरयले तेजे. सो आमी रेडी जाले म्युजिशियन सगळे म्युजिकान. मागीर लोना बाबा आयिल्ले तेन्ना आमी एक दीस पयलीं मेळोन एक फायनल रिहर्सल केली तेजे बरोबर आनी मागीर नेक्स्ट डे आमी परफॉर्म केलें. म्हणजे खंयचोय शो वाजयतलो जाल्यार प्रॅक्टीस ही जायच? प्रॅक्टीस गरजेची. हय, गरजेची. केन्ना तरी तुका अशें जावं भायर पासून वाजयता आसतना की ओक्तारूच तुका वचोन वाजोवंक पडलां? तशें जाता ओक्तारूय बीन. सो देर इवन तियात्र थोडे जाता ते भाशेन लायक कोण हो पावना तो पावना म्हणटा मातशें या ते भाशेन गरजे लायक इमर्जन्सी वचोन अशें हेल्प जाता. सो त्या टायमार बी सोल्फेज आसल्यार गरजेची अशें वाजोवपाक डायरेक्ट. थोडे फावटी थोडे कांतारिस्ट तेन्नाच कांतार म्हणटात म्हणजे आपली सोल्फां आनी कोणाचे कडेन बरोवन हाडटात ती तुमकां वाजोवंक कुस्तार पडटा? तशें कुसाक म्हळ्यार तूं सोल्फेज बरी आसा जाणा रीड करता सायट रिडींग बरी आसा जाल्यार इजी वाजोवपाक तशें. पूण बरे भाशेन जाता? जाता. हय, जाता. म्हाका दिसता आनिकूय एक संगीताचो पीस तुमी तुजो आयकल्यार आयकुया. हॅलो भाऊ, आयज आमी आमचे मदें जायते तरणाटे ह्या संगितांत मुखार येवंक सोदतात. आयज तूंय तरणाटो, जे भाशेन तूं आयला तशें आनीक जायते आसतले जांकां कोणें हातबोट दिवंक ना. सो तुजे नदरेंतल्यान तांकां तूं कितें संदेश दिवंक सोदता? हांवें नोट केलां ते भाशेन आतांचें जनरेशन जायते म्युजिकान जायते इंट्रस्ट घेता आनी जायते जाणांक शिकपाकूय जाय. लायक म्हाका बीन हांव लकी जालो कित्याक म्हाका ग्रॅन्डफादर आहलो. सो तेजोय सपोर्ट मेळ्ळो म्हाका शिकपाक. सो इन्स्ट्रुमेंट पासून तेजो वाजयता आसतना तेजो जायतो सपोर्ट मेळ्ळो म्हण हांव आतां हिंगा आहा. सो इवन आतां न्यू म्युजिशियनाक पासून आतां ऑनलायन कितले मेळटा शिकपाक, तेजो बरो फायदो काडचो आनी डेडिकेशन आनी लायक प्रॅक्टीस गरजेची. आतां ह्या युकेच्या देशांत म्हाका दिसता फावो तितले संगीतकार ना.
तितले ना बट हांव नको घोडे आसतले आनी घोडे फ्युचराक जातले आनी बट जायते जाण आहा लायक हिंगा म्युजिशियन पासून इवन तियात्री जायते जाण आहा म्हणजे आज म्हाका दिसता जे भाशेन UK संगीतकार आनीक जावपाची गरज आसा कारण जायते गोंयकार भुरगे इंट्रस्ट घेतात. हय घेता हय हिंगा पासून जायते कितले म्युजिशियन आहा आमचे गोंयकार बरें दिसता तांकां पळोवन हिंगा पासून म्युजीक कंटिन्यू करता म्हळ्यार बरें दिसता आनी उमेद येता. आतां तुजें काम आनीक हें म्युजीक जावं ह्यो कार्यावळी कशें कितें जाता? मातशें जाता त्रास बट ओके तशें बट म्युजीक म्हणल्यार आनी उर्बा येता वाजोवपाक तें काम म्हणल्यार मातशें त्रास येना आतां टायर्डनस बट म्युजीक केलें म्हणटून मागीर जिवाक आनी बरें आसता मागीर शो केलो खुशालपाय जाता खुशालकाय येता. लोक कोण येवन म्हणटा बरें जालें म्हूण? हय जायतो लोक येता आमकां वाजोवले म्हण तें आनी एप्रिसिएशन या तें आमकां गरजेचें एज अ म्युजिशियन कोण आर्टिस्टांक सो कोणें एप्रिशिएट केलें आनी बरें दिसता आनी उर्बा येता. खरेंच मोलादीक वेळ ओलाव बाबान म्हाका दिलो ताचे थोडे विचार आमी तुमचे मेरेन हाडले. खरेंच हांवें लागींच्यान ताका पळयला ताचो बऱ्यांतलो बरो वावर ताच्या बरोबरच्यांनी ताका तितलोच सांगात दिला ताचे बरोबरचेय ताका तितलोच हात दितात आनीक जे ग्रूप ताका मुखार व्हरतात ह्या खिणांत तांकांय सॅल्यूट कारण ओलावा सारक्या भुरग्याक हात दिवप आनी ताकाय मुखार व्हरप तितलेंच गरजेचें. ओला बाब खिरीतपणी आयच्या ह्या वेळा पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कलायकतान तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं. तुका देव बरो देंवतून बाब तुजो इतलो मोलादीक वेळ काडून तूं आयलो आनी म्हाका ही संदी दिली म्हणून तुका चड देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. आनी इतल्यानूच ओलावा सांगताक आयची ही माणका मोत्या कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिश. आज गोंयांत डिझेलाच्या धुंवराक लागून कितलेशेच प्रदूषण वाडलां. हवेन वाडलेल्या कार्बनाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. अरे डिस्टर्ब करू नाका रे राम असो. जशे व्हडल्या शहरांनी प्रदूषणाचो लेवल वाडला तशी दुयेंसांय वाडल्या. अशीच परिस्थिती आमच्या गोंयांतूय येतली काय असो सगळ्यांक भंय पडला. अरे बस येता. अरे बस येतली जाल्यार गोंग 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 करून आवाज करतली पेरे 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 करून हॉर्न मारतली कळ्ळें मरे. हे कितें रे आवाज जातो ना मोरय ना कसलो चमत्कार. चमत्कार न्ही गोंय सरकार पोल्युशन फ्री इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसेस धांवतात गोंयच्या रस्त्यार. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्यो ई बसीस विथ फुल्ली एअर कंडिशन 40 सिटिंग कॅपॅसिटी USB सॉकेट्स रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर एमर्जन्सी बटन. कदंबा बसी आमकां जितल्यो फॅसिलिटीज दितात तितल्योच फॅसिलिटीज म्हाजी बस ह्या स्किमी अंतर्गत जवळ 25 प्रायव्हेट बसी आमकां दितात. म्हणजे स्टुडंट्सांक कन्सेशन, सिनियर सिटीजन्सांक कन्सेशन आनी कॅन्सर पेशंट्सांक फ्री ट्रॅव्हल. इतलेंच न्ही प्रायव्हेट बस ओनराक सुद्दां ह्या स्किमींतल्यान खूब आदार मेळटा. करून कितें पळयता आतां उलय. आता किती उलो भिवपाची सोड आता उलोवपाची गरज ना. शुद्ध श्वास आरोग्यदायी प्रवास आरोग्याची हमी गोंय सरकार पडचो ना खंयच कमी.